स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनन्द परिज्ञान गुरु सद्यो जात शङ्कर सद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनन्दन। गणेश शारदा सद्गुरु सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे। गणेश शारदा सद्गुरु कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे। मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दासबोधासी त्वा बोधवावे। अपत्या परी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। ये सद्गुरुराया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। सर्व श्रोते जनांक मनापासून नमस्कार करता आणि आईचे मनोबोधाक सुरू करूया। मनोबोध हो अत्यंत आवश्यक असं आणि हे लिंक असं दासबोधाक आणि आमगेल्या साधनेक नुसते दासबोध वाचून ऐकून जायना। प्रॅक्टिकल आम्ही कशी वाक्का केल्ले तांचो बोध हे मनोबोधांत मनाक केला समर्थान। आज 167 श्लोक असं पहिले श्लोकांत आणि 166 श्लोकांत सांगितले अहंकार विस्तारला या देहाचा स्त्रिया पुत्र मित्राधिके मोह त्यांचा बळे भ्रांती हे जन्म चिंता हरावी सदा संगती सज्जनाची धरावी। जय जय रघुवीर समर्थ। आणि आता ताजेच एक्सटेन्शन की केले अहंकार विस्तारला तो काढच्या कल कोरका बरा निश्चयो शाश्वताचा करावा म्हणे दास संदेह तो विसरावा घडीने घडी सार्थकाची करावी सदा संगती सज्जनाची धरावी। जय जय रघुवीर समर्थ। या 5 आईचे धोरण पहिले 4 5 पंचकांतू शेवटची ओळस सदा संगती सज्जनाची धरावी म्हणजे सज्जना संगतीक इतलं महत्व ताज्यान कलकल करता कलकल जाता सज्जना संगत कल आमकां शिकयता त्यान दिल्या
बरा निश्चयो शाश्वताचा करावा. शाश्वताचा करावा म्हळ्यार नॅचरली कसल्याच कोर नये तरी अशाश्वताच कोर नाही. निश्चित अशाश्वत म्हळ्यार कसले जे आज असं फायन हां तरी तसले वेळार आमी कल्ल प्रोविजन करता. पयलीं व्यवहारांत सुद्दां आमी पळोवंका की शाश्वताचं आमी प्रोविजन करता ती हां. जरी आमगे देह अशाश्वत आसा तरी तो कितले वर्स थंय जिवंत आसा की ताका थोड्यो गोश्टी लागतात. एक मनुष्य रिटायर जालो, एक 25 लाख सुमार घेवन आयलो आनी रिटायर जायना पण ताका मेळ्ळें तितले. तर ताका कसलें प्रॉविडंट हें नाशिल्लें, कसलें पेन्शन बिन्शन नाशिल्लें पण मेळ्ळें तें लमसम घेवन आयलो. आतां ताचें कल्ल करचें म्हणून एक्चुली तुमकां सांगता व्यवहार हो अशें आसा, हें जगच अशें आसा की आमगेले गणगोत म्हणटात न्ही, स्त्रिया पुत्र मित्रादिके तांगेले मोह दवरता ती तांकां हे म्हाताऱ्या कितले पयशे मेळ्ळे म्हण की ताजेतलो कल करया. पप्पा घराक मस्त वर्स पेंट करया, आमी पेंट करून घेया. ताजे खातीर पयलें इलेक्ट्रिकल हे वायरींग आनी करून घेवया, अशी करुया तशी करुया, फर्निचर कितले जुने जाल्या. पण तांकां हें कळना की हागल आयुश्यात पुंजी असती 25 लाख ते दवरल्यार मात्र व्याज मेळटा, व्याज मेळटा. आनी तेवूय व्याजा दर आतां कमी 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 जायत गेला. म्हळ्यार जें 2014 मेळटालें तें आज 2021 बिलकुल मेळना, अर्धा पेक्षाय कमी जाला. 14% आशिल्लें आज 7% म्हळ्यार ह्यो माथ्या वयल्यान गेले म्हणटात. जाल्यार तेचे पयशे जाल्यार ताजेर व्याज कमी जायत येता आनी म्हारगाय वाडत वता. तर आमी कल करका, प्लॅनिंग करका न्हय. प्लॅनिंग कशें बरा निश्चयो हां. तर आमकां शाश्वत म्हळ्यार अगदी शाश्वतय न्ही पण एक हें समजा सुवर्ण मध्य साधका. आत्तां आमी मेळ्ळे भितर कले अशी ह्यो सगळें दवरया अशी न्ही, अशी सुद्दां न्ही. आरामान जगच्या जावंका इतला मेळका ताजें प्रोविजन आमी करका न्हय, तें तर करका हां. आनी बाकीच लायफ एन्जॉय करका, लायफ एन्जॉय सुद्दां करका. तशीच आमी जीवन जगतना हां सगळें करका, खावंका पिवंका गम्मत करका मजा करका, एरडेल तेल पिलेले वार तोंड करून बसच्या ना. जाल्यार आमगेले निश्चय कल आसत. निश्चय म्हळ्यार आमगे ध्येय कलें, ध्येय कलें तर आमकां शाश्वत मेळोवचें आसा, शाश्वत मेळोवचें आसा. आतां हांगा तांणी पयलेच हांगसर सांगलें अहंकार विस्तारला या देहात. त्या देहांत आमी सगळे स्त्रिया पुत्र मित्र हांगेल मागशी राबली, मज केली हां. ऑफिसा वचून सुद्दां मज केली. जाल्यार आतां रिटायरमेंट आयलें, आत्तां पुणे किंवा पयल धोरनूची बुदवंत लोक असतात न्ही ते सर्वीस करतनाच प्लॅनिंग करतात. इन्शुरन्स काडून दवरता ती, कोणाक पेन्शन ना की पेन्शन स्किमांत इन्वेस्ट करून दवरता ती आनी मेडिक्लेम घेता ती. मागीर फकत बरें ना जाल्यार हॉस्पिटलायज करची जाल्यार तांकां पयशे मेळका ती म्हणून. हें जालें व्यवहार शाश्वत. तें शाश्वत आसना, तें टोटली अशाश्वतची. जाल्यार ताजे भायर कल शाश्वत आसा आमी करता आनी तें मेळोवच्या कल करका. तरी सदा संगती सज्जनाची धरावी. सज्जनागल संगत धरल्यार कल जाता ते आमकां जागी करतात हाल्लोन हां. आनी कल सांगता ती तांणी भोग आमटें एक हाजेर एक हें आसा आकाशी झेप घेरे पाखरा, आकाशी झेप घेरे पाखरा, सोडी सोन्याचा पिंजरा, सोडी सोन्याचा पिंजरा. तुझ भवती वैभव माया, फळ रसाळ मिळते खाया. तुझ भवती वैभव माया, फळ रसाळ मिळते खाया. सुख लोलुप झाली काया, हा कुठवर वेड्या घेसी आसरा. सोडी सोन्याचा पिंजरा, सोडी
सोन्याचा पिंजरा मेरे कल कोर का अरे तुझ पंख दिले देवाने कर विहार सामर्थ्याने तुझ पंख दिले देवाने कर विहार सामर्थ्याने दरी डोंगर हिरवीराने दरी डोंगर हिरवीराने जा ओलांडुनिया सरिता सागरा तोडी सोन्याचा पिंजरा तोडी सोन्याचा पिंजरा आकाशी झेप घेरे पाखरा तुम सांगता आणि ते गंमत म्हाका दिसता म्हळ्यार उरण आमगेल गांव उरण आमगेल खरें गोमटो पोपट आशिल्लो आनी हाळे सान आशिल्ले देंची चोंच मात्र होडी आनी गुबगुबीच अशी कापसा बळसो आशिल्लो तो होड जायत जायता इतलो होड जाला तो पिंजऱ्यान धर नाशिल्लो पाक्क भायर बाल भायर येताले जर ताका तो पिंजर इतलो आवडच्या लागिलो की ताका खावन बीन ताका जाल्लें ताका खाण च्या आवडटालो ताका च्या पितालो आमचे वारीची आनी स्वताच त्या पिंजराचें बागील कांड उगोवन तो भायर भोंवन येतालो गंमत म्हळ्यार भोंवन येतालो आनी रात्री परत त्या पिंजऱ्यान ते न्हिदतालो म्हळ्यार तुझं भवती वैभवकारा विष समान मोती चारा मोहाचे बंधन द्वारा तुझ आवडतो हा कैसा उंबरा आडवितो हा तुगल प्रगतीच आड येता अरे तू स्वच्छंद फिरतल पोपट पिंजऱ्यान कल्ल्यार आपका भांगरा पिंजर केला होई तुका खावच्या मेळटा बशीर कडे तेमी तू आलशी जावन बसला भायर नुस्तें तू भटकचें आसता आनी भटकून तू परत पिंजऱ्यातूच येता कल्ल्याक येता हे संत सांगता ती तशी कोर ना चेडा तशी कोर नाका तरी कल कोरका आमी दास म्हणे संदेह तो विसरावा निश्चयो शाश्वताचा करावा आ सगळं हांतुने सुवर्ण मध्य मी गांठका प्रपंच कोर नैवे कोरका जाल्यारी अनुसंधान आसता अनुसंधान म्हळ्यार कळ्ळें प्रपंच सर्त आसता हां जाल्यारी अनुसंधान कोणाल दवरका जे शाश्वत आस आमकां खंय वच्चें आस ताजें अनुसंधान दवरका फॉर एग्जाम्पल आतां आमी हांगा आमी मागशी विरार ट्रेनान चडटालीं चर्च गेट टावन आमकां अंधेरी उतरचें आशिल्लें आमी अंधेर रावतात अंधेर उतरचें आशिल्लें तरी एक 6 जाणांगेलो आमगेलो ग्रूप आशिल्लो म्हाका सांगल्या ट्रेन आयले प्लॅटफॉर्मार येवन राबतना धांवन उडकी मान रोडा धरून धांवन आमी चडटाली आनी भितर वताले आमगेर एक ठरलेली जाग आशिल्ली हां तरी बाकीचीं तशीं वतात न्ही धाड 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 वचून 6 जाणांतले फक्त त्याच जाणांक जाग मेळटाली तरी तें दुख्ख नाशिल्लें आमकां हां ते जाणां फुडें मेळना म्हणून आमी कल करताले आमगेर बॅग पर्स आनी कसले बुक्स असल्यार हें पुरे अशी वयर ते सेल्फार दवरताली आनी आराम राबताली आनी तेच जाण उबरताली तेच जाण बसताली तरी थोडे जाण आमी उबरल्ल्यांक थोडे वेळ बसूं जाग दिताले म्हण जाल्यार कड्डेर आमी सुद्दां एकमेकांक दिताले जाल्यार लक्ष खंय आसतालें अनुसंधान म्हळ्यार केल्लें की ट्रेन फास्ट येना बॉम्बे सेंट्रल थाई स्लो आनी ताजे नंतर दादर बेंड्रा अंधेरी आमगेलें लक्ष खंय अशी वांकून उल्लेत उलयता गप्प इतले मारताली की कोणा दिसका विसरून गेली म्हूण पण अशी वांकून पळयताली खंयची स्टेशन आयलें बॉम्बे सेंट्रल गेलें की दादर वतस तरी दादर हॉट स्टेशन तावळी भंय केलें आमगेलें सामान कोणें व्हर न्ही म्हणून ते आमी हाडलेलें सामान बरोबर आसा की ना थंय आमगेलें अनुसंधान आनी खंयचें स्टेशन आयलें आमगेलें तें दुसरें अनुसंधान तशी आमगेलें अनुसंधान आसका ती आमी येत्तन कल्ली डबल घेवन आयल्यात ती आमगेले संस्कार आमगेले बरे संस्कार आमी मनुश्य जन्म आयल्यान ती आमकां बरेची हें आवज बापूसून दिले संस्कार आसा ती ताजी पोटली घेवन आयल्यान आमी बैसू जाग मेळना कल जालें उबरल करता न्हू आतां आमगेलें खंयचें स्टेशन आयलें आमी हे संस्कार सम वापरले की ना हे आमगेल्या चेडवांक आमी दिल्ली की ना हाजी सुद्दां शाश्वताचें निश्चय आसता हे शाश्वत
Man is important only in the sense that he acts as a link between previous generation and next generation. हे बर्टन रसल लागले वाक्य तागले हांतुले लेखांत म्हळ्या कल्ले मनुष्यानाला कल्ले महत्व मनुष्य देहाक आला आला प्राणी जन्मासी आला झाला झाला वाढला थोर झाला केला केला व्यापही सर्व केला गेला गेला बापुडा व्यर्थ गेला असं नमण्याच्या आमगेलं आयुष्य तावळी त्या पिंजऱ्यांतरापची कल्ल्याक तावळी संतांग सोय जर धरली आम्ही तरी त्या सांगता ती तुझं पंख दिले देवाने कर विहार सामर्थ्याने अरे विहार करी तुक जाय तस तू अमर आत्मस शाश्वतात शोध घ्या आणि शाश्वतात म्हळ्यार शाश्वत आनंद खंयच्यान मेळटा बरो आनंद ब्लिस खंयच्यान मेळटा तर नामांतन मेळटा आणि नामाच आनंद असणे तो रोकड असता हांव तुमकां उदाहरण सांगता एखाद बाबा लग्ना रिसेप्शन असं लग्ना रिसेप्शन बामण बायल राबल्यान थंय रिसीव करूक त्या गेस्ट येतात ती तांगेल्या हातान कले गिफ्ट दवरता ती वतात ते गिफ्ट असणे ते बाजूक कांड दवरता ती जाल्यार एक एक कॅश कवर घेवन येतात तावळी ही चल्ली वय चल्लो वय तांगेल करवली म्हणून बसयतात म्हळ्यार तांगेल बेस्ट फ्रेंड बाजू खुर्ची घेवन बसता ती पर्स घेवन कवर आयलो की तिगेल्या हातान दिलो तीन पर्सां घालो रोकड आनंद तशी नामाचो हो रोकड आनंद तो कोणे खांपाव नये म्हणून ताबडतोब आम्ही तो केन्ना वेस्ट करू नये जम करतवच का तशी नामाच आनंद असणे तो शाश्वत आणि ते नाम सगुण स निर्गुण स सगळं स आणि ते आमकां संतांग संगती सुद्धा त्याची मेळून दिता आम्ही जर नामांत रमली नाही भले ते गुरून दिले नाम आसच्या पावना जर त्या नामान जर आमी रमली तरी संत सद्गुरू आमकां सोदून येतात ती आणि मागीर कल जाता आमकां ते इतलें आवडटा ती रमा वल्लभ दास तर तांकां गुंग जावन गेल्ले तांकां अशी अनुभव आयली प्रत्यक्ष की सद्गुरू सुंदरे ब्रह्मादिका अगोचरे हो नकळे तुझी महिमा भक्ता लागी तू साकार हो अनंत अपरंपारे निज सुखी प्रेम सारे हो तुझ माये नमिता भेद काही नुरे नमिता भेद काही नुरे हो सद्गुरू सुंदरे अथांग नमिता भेद काही नुरे हे न मन कश्यस का अक्रूरावरेस का अक्रूरावरी तरी हान तुतांनी ह्याची मनुष्याने म्हळ्यार कोण आमगेले रमा वल्लभ दास तांणी भोग आमचे ताजें वर्णन केलें इतले तांणी सांगल्या तो हो कोण अक्रूर असणे तांणी कशी वंदन केलें तो अक्रूरू इकर वर्साच्या कृष्णाक आणि बलराम 12 वर्साचो तांकां घेवन तो तांकां मान घालचे आशिल्ले कंसाक आनी ताका गोत्त आशिल्ले तो वचून की मान घालतलो म्हणून तर तांकां तो गोकुळांत थावन थंय मथुरेक हाडूक भायर सरलेलो तर ताका मनांत इतली काळजी हांव इतलें पाप केलें म्हणून ताका काळजी कल करचें ताका गोत्त आशिल्लें दैवी चेडूं आसा ती म्हणून जाल्यार देव आसा थंय गोत नाशिल्लें तरी मध्य कल जालें ताका संदेश वेळ जाले सांज जायना पडत तर कृष्ण म्हणाला काका तुम्ही आंघोळ करून या आणि संध्यावंदन करा आम्ही इथेच थांबतो म्हणलो गिदरी कडे रेते वचलो न्हांवच्या वचलो ते डुबकी मारली सगळं केलें आणि ध्यानाक बसलो थंयची उदकांत हें करून ताणें थंय ध्यानान बसल्यार ताका एक समतो कृष्ण आनी बलराम आसनी तो शेषशाही भगवानूच दिसता एक सम त्यांची दिसता म्हणना पण परत पळयल्यार हो कृष्ण आनी बलराम आणि थंय उदकाच थंय पळयल्यार साक्षात देव परमेश्वर ताणें ताका लोटांगण घालें आणि अशी एका पंत वंदन केलें संपूर्ण शरणागती की परत ताका काळजी भय संदेह कसले वर्णी खंयच्या जोराचे एक वंदनाचे तशें एक पायऱ्यो भक्तीच्यो ज्यो आसतात न्ही त्यो सुद्दां आमकां सम कळना ती
जाल्यार सद्गुरू असल्यार सुद्दां आमकां एक फन कळना ती ताळ आमी कल म्हणटा ती हा गुरूंक आमी सांगका अर्भक मूढ मती करू नेणे तुझी स्तुती हो बरी मज लागी कनवाळू तुझी मजवरी बहु प्रीती हो वेगी माझे मन आता आणि तू निवृत्ती हो रमा वल्लभ दास कृष्ण भक्त येती काकुळती कृष्ण भक्त येती काकुळती हो सद्गुरु सुंदरे तुझला पाहता मानसी सर्वांठाई तू असती हो एक भावार्था वाचून भेटी आणि कान देसी हो जो भावार्थ असतने ताका मात्र सद्गुरूंगेर भेट जाता दिसचे गुरु दिसचो आणि कळचो आणि गुरुने आपले म्हणचे आणि तू मस्त फरक आसा गुरु मस्त जाणां ती व्यक्ती मस्त जाणां कळयल्ली आसता जाल्यार तांगेल तांच्यान जे तत्व आसता ताची ओळख आणि ताजे समज कोणाक आयिल्ले आसना समज मात्र न्ही उमज का लागता उमज का म्हण कले अनुभव आमकां तो अनुभव सगळ्यांक येना तरी कोण भक्त सखी तांकां मात्र जाता जे अक्रूरावारी वंदन करता ती हा एक्क पंथा सबंध शरणागती तद्विद्धी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षित ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना तशी ते भावार्थ जावन तेमी ती एक भावार्थ वाचून भेटी आणि कान देसी हो आणि ते करतात कले जागृती आणि स्वप्न सुषुप्ती नाही तुझ पाशी हो तुर्या आणि उन्मनी बुडोनी गेली समाधीसी हो सद्गुरु सुंदरे ब्रह्मादिका अगोचरे हो नकळे तुझी महिमा भक्ता लागी तू साकार हो जाल्यार भक्तांक साकार जावन आयल्या त्या गुरुतत्व ती सद्गुरू माऊली सुंदर गोमटीची माय मदर इज द मोस्ट ब्युटिफुल वुमन इन द वर्ल्ड म्हणेल वरती आम्ही कशी असो ती अष्टकूड वांकडे आसतले हे आसतले खूबजे आसतली खूबजे खातीर कृष्णान कितले केल्या वय की ना तशी ते सद्गुरू आमगेल देह पळयना ती आमगेल मन सुद्दां बुरशें असल्यार ओके बुरशें जाल्यार बुरशें जाल्यार आमी सान चेडू जावन वचून न्ही सान चेडवां सुद्दां फरक आसता सान चेडवां तांतू चेडवांतूय सान व्हड आसता अगदी सान नासतात न्ही ताका सद्गुरू उबान धरतात ताका भंय आसना तोय सगळे कडेन हात सोडून आराम खांद्यार बशिल्लो आसता गुरूंगेल्या आणि दुसरे आसता ताका सद्गुरूने हात धरलेलो आसता सद्गुरून हात धरलेलो आसता तिसरो आसता हो सद्गुरूंगेर हात धरून आसता कसले मोह माया आयली की तो हात सोडून थंय धांवता की गेल सद्गुरूगेर संपर्क गेलो जाल्यार जे अर्भक आसता मूढमती ताजी सगळी काळजी सगळी जबाबदारी गुरू घेतात तेमी ती पयर सांगिल्ली वारी आमी थेंबूट जावंका थेंबूट जाल्यार मात्र हें मेळटा आनी ते सांगता ती म्हणे दास संदेह तो विसरावा असंदेह हांव कोण हांव कसलें नो नीड टू नो एक पंत तांकां स्वाधीन जालें न्ही हांव सद्गुरूंक की मागीर कसलें फक्त अनुसंधान शाश्वत म्हाका सद्गुरू कल की शाश्वत दिवचे सती हाजे निश्चय करका व्यवहारान जशी प्लॅनिंग करता पैशाचे की म्हणटारपणान तर आपणा ते उपभोगच्या जावंका तशी हांव देह दवरतना देह कायम याना देह दवर वतना मगल वाट कसली हे सद्गुरू हा तू मगल बँक आस हा मगल कल्लेच ते ठेव तुल्ल्या दवरू दिता मगल मनच दिता एक पंता ईश्वर आल्यारी एक सम कले कले मागता की प्रत्येक पंत वचून त्यांना हें दी शेवटी ईश्वर मळमळेल दितालो कड्डेरी ताका चायडी सुचली तो म्हणाल की म्हाका मागूक लाज दिसता एक सम ताचे पेक्षा अशी करी की तू मगल बुद्धी कची तू आपणागल कोण घे म्हळ्यार बुद्धीला लग्न करी नाल्यार तू हें करी कले बुद्धीक आपणा सून कोण घे किंवा अशी तर तुगल घरची म्हण जाली बुद्धी की तू नॅचरली आपण माव मनुष्य मगल चलली नव्हे ती बुद्धी गल लग्न तुगल घरांत आपण कोण दिता म्हळ्यार आपण कल्ले माग नासतना सगळे आपोआप मेळतले म्हणून हें दान दिलवरी तशी आमी शाश्वत
म्हाका लागू नये उलट आमगेल एक अहंकार ताक दिलो, एक संपूर्ण शरणागतीच नमस्कार घाल्लो अक्रूरान केलो वयतर. तावळ कल जाता म्हणे दास संदेह तो विसरावा हे सांगकाच लागना. संदेह आप्यापी वता आणि निश्चय जात तो शाश्वताचो. म्हाका खंय वचचेस, हांव कोण, म्हाका कल करचेस. वॉट आणि हाव अँड व्हाय. हांव कल निश्चय करका, कल मगल ध्येय आसका. वॉट कडेरी कले हाव आणि व्हाय तोच निश्चय कल्ल्याक आसका. कले मागीर तें शाश्वत आस, तें ना जायना. संवसार ना जाता, बायल चेडवं मित्र मैत्रीण सगळे वता ती. तांचे पयलीं हांव सुद्दां वचूं पावस. आमी मेडिक्लेम कल्ल्या करता ती. हां मग बाबा केन्ना सांगता डोनेशनशे आमी दिवचे म्हण. कळ्ळें म्हळ्यार पण प्रिंसिपलाचे अशें की ते डोनेशन अशें 10 जाणांनी भरले री तातूंत 2 क्लेम उठयतात, क्लेम म्हणून. हां म्हळ्यार 8 जाणांकडे डोनेशनच जालें न्हय जाल्यार तें कल्या करका लागता. कल्या म्हळ्यार आमगे लायफच अशाश्वत आसा. आमी केन्ना सिक्क पडटली कळना, वय की न्ही. मानतार जायना पडे सिक्क पडता तशें ना. त्यांनी ती मेडिक्लेम हे तशी हे निश्चय असणे शाश्वताचो, हे जे परमात्म्यागेल नाम आस, हे जी गुरुंगल कास धरलेले आस, तें आमगेले हे आसत इन्शुरन्स कंपनी ती आमगेली. आमगेल सर्वस्व तांकां दिवचें आणि मग सगळं प्लॅनिंग तूंच कर देवा. तू दिलेल व्याजारी. हां विश्वनाथ तू रंक अनाथ मी, काय देऊ तुझ देवा. संत तुकाराम सांगता. झोकून घेतो पायी तुमच्या, आपुला म्हणून घ्यावा. काय उणे तुझ पाशी सखया, मी तो रंक निवृत्ती. प्रेम धन तुझ पाशी अगणित, अरे कान भातुके देसी. सुजन हो ऐका सुजन हो, कथा तुकयाची. तुकारामाला कळले शिल्पाप, तरी सगळे त्याने व्याजात तो स्वतः सावकार आशिल्लो जाल्यार ताका कळले की ही सावकारी सुद्दां अशाश्वत आस. दुष्काळ पडलो, सावकारी बंद जाली, सावकार आशिल्लो भिकारी जालो जाल्यार ताणें प्रेम धन आणि ताणें सांगलें की हांव तुला इतलें दिल्ल्या तरी म्हाका प्रेमाची व्याजपणी दी. झगडी सुद्दां मारली ताणें देवा लागीं. म्हाका कसली कठीण प्रसंगान तूं प्रेमाची व्याज दिवका, तूं मुद्दल दिवं नाकाची, मुद्दल कायम तूं लागीं. जाल्यार म्हाका प्रेमाची व्याज जाय. त्या प्रेमाची व्याजार्थाय हांव तगतलो, जिवंत राबतलो, मात्र न्ही शाश्वत सुखाचो अनुभव घेतलो. तें म्हाका तूं दिवका. तूं तें एग्रीमेंट कोण दिल्या, नाजाल्यार हांव मगल सद्गुरू काडटा झगडच्याक तूं लागीं. विठ्ठलाक ताणें सांगलें साक्षी म्हणून, हाका साक्षी मगल गुरू आस, ताका हांव घेवन येता. ते तूं खत कोण दिल्या की तूं घेतल्या म्हणून, आनी हांव सतत तुगेलें नाम घेता, तिजोरी भरतस. तेमी कल करका तुवें मगल सगळे योगक्षेम वहाम्यहम. पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति. तांगेल आपण योगक्षेम भावता. योगक्षेम म्हळ्यार कळ्ळें, योग म्हळ्यार मेळचें. तर आमकां जाय जाल्यार मेळका. अन्न वस्त्र निवारा, जे काय बेसीक नीड्स आसा ती, त्या आनंदान आमगेलें आयुश्य वचका म्हण खातीर व्यवहार समज चलोवचो. ताजे खातीर जें द्रव्य म्हणा हें आसा तें मेळचें आनी मनाक शाश्वत समाधानय मेळचें. आनी दुसरें कळ्ळें क्षेम म्हळ्यार कळ्ळें टिकोवचें. योगक्षेम वहाम्यहम, तो देव भावता आनी आमकां जाय जाल्या वेळ पुरयता. तर ताजे खातीर बरा निश्चय शाश्वताचा करावा. म्हणे दास संदेह तो विसरावा. संदेहच ना तो करतल की ना, ताणें करना जाल्यार कल जातलें अशी जाण. अरे आमगें सगळें धन, आमगें नाम धन आमी तागेल दर रिकरींग काडटात न्ही, तशें परमार्थाचें रिकरींग आसा. आमी बँकान काम केलेली. इन्शुरन्स प्रिमियम जर भरचे असल्यार पयली प्रिमियम मात्र लमसमान भरचे आणि दुसरी प्रिमियम ड्यू जावन पयलीं दुसरे दिवस वचून रिकरींग काडका. दर म्हयन्या पयशे भरून दवरचे. मागीर ते ड्यू जाता तावळ ते रिकरींगाची इन्स्टॉलमेंट मेळटा आमकां प्रिमियम भरूंक.
तशी आमी नामाचं ढीग घालका तिजोरी भरका आणि ती अर्पण करका हांव करता म्हण न्हय. आपसूक नाम येता आणि इतले प्रेम प्रेम धनते अमाप कान भातुके देशी. अरे हांव तर रंक निर्धनस जाल्यार तूं विश्वंभरस मग विश्वाल पोट भरतलस न्ही, तर म्हाका तूं कशी हें करतलो म्हण कळ्ळें. अशें तांणी सांगलें. आतां हांगा घडी ने घडी सार्थकाची करावी. प्रत्येक क्षण गेल्ले क्षण परत येना वय की नाही. त्यावेळेस कल करका प्रत्येक क्षण सार्थक करका. सार्थक म्हळ्यार कळ्ळें अशीच फुकट घालूंच ना, आळसान फुकट घालूंच ना. दण तुम्ही न्हिदल्यार न्हीद घेयाती, आराम कराती, पण उठाय भितरी नो नेगेटिव्ह थिंकिंग. कसले तरी बरोबर करत राबका. संसाराच कराती, व्यवहाराच कराती आणि तुमगे शाश्वत निश्चय जो ध्येय ताजी खातीर कलेपणी कराती. आणि मुख्य म्हळ्यार सदा संगती सज्जनाची धरावी. तर तसल्यान गेले कल जाता म्हणून त्यान तांणी हें केल्या कशी गोमटे म्हळ्यार भोगमत हो अभंग आस. अभंग म्हळ्यार पेक्षा मना श्लोक आस आणि ताका सम जायशी आयचो हें आस दासबोधाचें. बरा निश्चयो शाश्वताचा करावा, म्हणे दास संदेह तो विसरावा. घडीने घडी सार्थकाची करावी, सदा संगती सज्जनाची धरावी. सार्थकाची म्हळ्यार सार्थक जायनाशी कलें करची ना, गॉसिपींग करच्यांत वेळ घालोवची ना, रडच्यांत वेळ घालोवची ना. आतां एकेकळी अयो कसल करचें, म्हाका बेजार आयलो, वेळू वचना, कसलें करचें, हांव एकली जाली. अरे तूं एकली खंय जाता, तुगेल्या परमेश्वराक आपयकी लागीं. हां बेजार तर रडत बसचें, केन्ना पण मरता म्हण अशी वाट पळयता बशी मरणाची. आमी म्हानतार जावं न्ही, आमी कल जावंका ज्येश्ठ नागरीक जावंका, आमी दुसऱ्यांक गायड करशी जावंका, आमी आमगेल्या अनुभवाने दुसऱ्यांक मनाचेर फुंकर घाल अशी जावंका, आमगेल्या अनुभवाचे उपयोग दुसऱ्यांक जायशी करका. हां तशी आजी तुमकां सांगूक म्हाका बरें दिसता. कित्याक म्हळ्यार आमगेली एक ज्येश्ठ नागरिका, हां ती आमी तिका नानी म्हणटा, ती मम्मी म्हणटा, ती ललिता मडीमण आगल हावस मडीमण, मिसेस मडीमण. तिका आजी 97 वर्स जाली, 97 इयर्स. ती आस निदल कडस, पण कसले तेज त्या मायभयशी चेहऱ्याचेरी आणि सतत ती दित आसता, सतत दित आसता. मनान इतली लायव्हली, ती कोणाकय दिसका, ती घेवंका, ती पोटोळ घेवंका, तिल्या उलोवंका, तिगल 4 शब्द आयकूंका ती. आणि कसले नो अपेक्षा, नथिंग, नो एक्सपेक्टेशन, नो रिग्रेट, हो तिगल मोठ आस. आणि दुसरें म्हळ्यार कळ्ळें ट्रस्ट योगा. योगांत ट्रस्ट दवरात. योग म्हळ्यार कळ्ळें गेट कनेक्टेड, ऑलवेज रिमेन कनेक्टेड विथ गॉड. हें शाश्वताचें निश्चय म्हळ्यार आप्यापी जाता. जशी अनुसंधान जालें तें ट्रेनान तुलें, तशी थंय कशी आमी करता ती, तें स्टेशन खंयचें पळयलें, हां बँड्र वचुली वत वत म्हणटना आमी आमगेलें डबल वयल्यान काडलें आनी घट्टी धरून गेल न्हू, आमी वचून रावली उतरच्या. ही गर्दी, गर्दीन तूं कड्डेर आमी थंय राबना पळय, मागशी वळून पळय न्ही की आमगेले ते गप्प मारतले मैत्रिणी कल करता आसा ती म्हणून. बाय म्हळें आनी वचून राबली आनी देवली आनी नो रिग्रेट. हाजें कारण कळ्ळें सर, की आमकां आमगेलें घर खंय अशें गोत्त आसा. तेमी वचून की आमी सम घरान पावतलीं हाजी खात्री आसा. हांगा थंय रस्त्यार पडच ना हाजी खात्री आसा. आनी दुसरे दिवस परत मेळटली. तशी आमगेली ह्या मार्गार, अध्यात्माच्या मार्गार आमगे लास्ट आमी जर हें प्रोविजन दवरलें आनी सतत अनुसंधान दवरलें सद्गुरूंक गेलें, तरी ते येता ती आमकां आपणाल घार भरच्याक. स्वताल घार घेवन वतात, ते परब्रह्मांत घेवन वतात, ती आत्ता धरून घेवन वतात ती. आनी ताजी खात्री आशिल्ली मीत आमकां नो रिग्रेट्स, नो एक्सपेक्टेशन्स. लिव इन प्रेझेंट टेन्स, बी एक्टिव्ह माइंड. एक्टिव्ह माइंड आसका. देह भले वर्स जायना पण चिके जेळू जाता, कली पूण ट्रिटमेंट लागता, ताका ट्रिटमेंट करचें. तावळ मळवारी सगळें प्लॅनिंग करून दवरचें पयशाचें. तें करून आमी हें करना पळय, कळ्ळें जाता की संदेहच वरना की आमकां शाश्वत समाधान मेळटलें म्हण. मेळचें म्हळ्यार तें मुखाल जन्मान न्हय,
रोकडो अनुभवतो कॅश 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 मनी कॅश गिफ्ट प्रत्येक क्षणाक प्रेझेंट म्हणटात आनी त्या क्षणाक आमचे खातीर प्रत्येकल्या खातीर संधी उपलब्ध असतात तांचे सार्थक करचें काम कोणालें आमगेलें आमकां संधी मेळटा तर एक संधी जितली आमी घालयतात न्ही ती संधी परत येना त्या खातीर वी हॅव टू वेट एक फॅक्टरींत हांव काम केलें मागशी अगदी यंग आसतना पयशे अडचण आशिल्ली ते ग्लॅक्सोन की खंय की आनी तूं ते वखद पॅक करतात न्ही थंय थंय सिलींग मशीन आशिल्लें बेल्टांतल्यान भर 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 बाटली येता ती ओपन आनी एकली ताजेर नुस्तें टोपिशी दवरता धांकणें ते हांव ते हाजेर सिलींग मशिनाचेर ह्या हाज्यान काडचें अशें दवरचें अशें काडचें अशें दवरचें अशी सतत डान्स असो म्हळ्यार अवर हँड्स वर मुवींग लायक मशीन ते प्रत्येक क्षण एलर्ट न्हीद येवच्या वावची ना थंय आलशीपण करच्या वाव ना दुश्चित करू लागल्यार लक्ष दुसरी कडेन गेले फाटकन फुट्टाली बाटली तोंडार थंय फुट्टाली सगळे कडेन काच जाताले तशी जावं नये म्हूण वी हॅड टू बी व्हेरी अलर्ट ते व्यवहारांतल्यान ते आमी शिकता अलर्टनेस हें तें व्यवहारांत शिकूं मेळटा पण तें शाश्वत न्ही थंय थंय शिकचें आनी तें आमगेल्या परमार्था खातीर वापरचें ती तत्व म्हळ्यार आमकां परमार्थान शाश्वत समाधान मेळटा आनी सद्गुरूंगेले कृपेने आमी तर्ण वता ती आतां आमी दासबोधाची पळोवया जय जय रघुवीर समर्थ आता मी दासबोधाची पळोवया दुश्चित निरूपण त्यांनी पूर्ण जालें पयलीं आनी तांणी फक्त कल सांगिल्लें दुश्चितपणा आळस आनी निद्रा हे साधन मार्गांतील अडथळे आसत ताचे खातीर सावधान रावका दुश्चितपण सोडका साक्षेप म्हळ्यार सतत एक्टीव रावका आनी आलस्य घालोवंका आनी सतत अलर्ट राबून निद्रेचेर विजय मेळोवंका निद्रेचेर विजय मेळोवंका म्हळ्यार त्या सांगिल्लें आरोग्याच्या खातीर तूं बेगी उठ्ठा आनी हें सगळें करी व्यायाम करी हें करी म्हळ्यार की न्हीद धांवता तशी सावध साक्षेपी आनी दक्ष जो कोण आसा ताका तत्काल मोक्ष मेळटा हें समर्थांनी सांगिल्लें आसा मुखी नाम हाती मोक्ष अशी साक्ष बहुतांची तरी आत्ता समर्थ सांगता ती शेवटी तुमगेली इच्छा कल्या म्हळ्यार मी पण असणे अहंकार आशिल्ल्यांक केन्नाय मोक्ष मेळना मोक्ष हो मेळोवचेच आसना आमी मुक्तच आसा ती जाल्यार आमी मुक्त आसता ती हें कळच्याक सुद्दां एक सुकृत लागता त्या मिती आमकां म्हळ्यार कोण कोणा दिसता अयो मोक्ष नाकाची आमी ह्या गेल्या जन्मान दान कर न्ही म्हणून आमी ह्या जन्मान जन्म आयली तरी ह्या जन्मान पुणी दान करया म्हळ्यार मुखार जन्मांत आमकां ताजें पुण्याचें फळ मेळटलें हें करून आमीच तें विकत घेता ती मुखार जन्म आमी विकत घेतात कसली गरज आसले तर समर्थ शेवटी सांगता ती की कोणाक मोक्ष नाक्क पळय तांणी आपणागल मन कशी फसयता तशी तर्क करता राबा ती आनी मोक्षा पयले अनेक जन्मा मरणान तूं फिरता राबा ती आपण तरी कल करचें इतलें आपण सांगलें तुम जर आयकूंचें ना विश्वास आसका आनी प्रज्ञ आसका प्रज्ञावंत बुद्धवंत आसका मनुष्याने सारासार विचार करूक समर्थ शिकयता ते आमी तो कोरका आनी श्रद्धा विश्वास भवानी शंकर स्वामीजी सुद्दां आपणाक जोडली तूं प्रथम स्वामीजी ते स्वताच महादेवाल रूप जाल्यार एक प्रतिकात्मक म्हूण ते हे भवानी शंकराल मुर्ती जोडयेन घेवन आयिल्ली आनी तो भवानी शंकर आमगेलो आराध्य दैवत आसा तान्ने ह्या हाका कोणाक दक्षिणामुर्ती भवानी शंकर हांणी पांया मुळांक तांगेल्या एक प्रेत आसा ते कोणागेले आसा एक मनशा मारल्या ते कोण कडे फाटीर एक हरण आसा हरण म्हळ्यार आमगेलें मनशें ते आमी खांद्यार घेतल्या आनी तांणी आमगेले अल्झायमर्स ह्या राक्षसाक मारून घाल्या भवानी शंकराक शरण आयल्यार आमकां केन्ना अल्झायमर्स जायना अल्झायमर्स म्हळ्यार संवसारान न्ही आमकां अल्झायमर्स जाला तो अध्यात्मीक रुपान आमी कोण म्हूण गोतना आमकां आमी कल्ल्याक जन्म आयले आनी तांगेले जन्माय आमची इप्सीत केल्ले हेतू केल्लो
तेवें गोतना आमी नंतर खंय वच्चें आसा ती तें गोतना कसलेच गोतना. आणि हे अध्यात्म अध्यात्म म्हणटा ती ते सगळे शब्द जाले. परब्रह्म शब्द मस्त आयकले. ते हे असं नित्य असं आणि अश्य असं तश्य असं निरावयव असं आणि निरंजन असं अमुक असं तमुक सगळं आयकले. पण ते देखूकय पडना. त्या पंचज्ञानेंद्रियाने कर्मेंद्रियान कसल्याने ते इतलें सगळें हे अंतःकरण पंचक खंयच्यानय ते आमकां जाण येना. जर ताची जाणीव कोण कोण दिता आमकां, कोण दिता तर केवळ आमकां सद्गुरू कोण दिता. कोण दिता म्हळ्यार कशी आतां ते स्वता जे आमी आजच हांव वाचलें की ते खंयचे माउंट एव्हरेस्ट आनी कोणी सुमार जाण वचुली जाल्यार कैलाश पर्वताचेर आज थंय कोणी वयर थंय पावली ती कैलाश पर्वताचेर कितलें तें पवित्र स्थान आसा. जाल्यार हें परब्रह्म थंय वचून येता. आनी ते वचून थंयचे आखो देखा हाल तांकां गोत्तस कशें आसा कल्ले आसा कॉन्फिडन्सान ते सांगतात यो मजवटू यो हांव तुका घेवन वता, हांव तुका घेवन वता. आनी तेक हें आसा आतां हांगा तें मोक्ष लक्षण हाजें आमी पळोवया. तर गॅलफंताचे हातूंत तोच प्रश्न परत विचारला की किता दिसा मिळेल मोक्ष हें. तर तांणी सांगिल्लें तत्काळ मेळटलो म्हण समर्थान सांगलें. जाल्यार तत्काळ कल्ले आमकां मेळना. हें कारण मिमांस सांगतना ते म्हणटा ती की तुमगेल दुश्चितपण म्हळ्यार तुमगेल मायंड प्रेझेंट टेन्सान केन्ना एवेलेबल आसना. तुमकां कले दिवया म्हळ्यार कलेक वांटूक हाडबा एक पार्टी केली सगळ्यांकय वांटलें. एक मनुष्य थंय येनीची पुरे खर्च ना पडायलो तावळ टक्कल दिवचें जो हजर वो वजीर कळ्ळें. तो कोण हजर आसली ताकाच मेळटा. तशी आमी कल करता ती ते तांकां सद्गुरूंक दिवचें मनांत आयलें. दिवच्या गेल्यार आमी आसत खंय आमगे मन धांवल्या खंयकीचे आमी बशीर फक्त देह आनी देह म्हळ्यार कलेना. देह म्हळ्यार कलेना आमगेल भाव सद्गुरू प्रती आमी जागरूक आसत वे ना. आमी धड निद्द ना ती धड जागरूक जायना ती आमी कले जायना ती. फक्त पास्ट टेन्सांत आसता ती मुखार कल जावचें. पण आत्तां दिवच्या घे रे हात मुखार कर घे हो प्रसाद घे म्हणून आमगेले हात मुखार येना इथे म्हळ्यार आमी भेर अशें खंय तरी पळयत आसतात. भेरे हो दीस इज द प्रॉपर वर्ड इन कोंकणी. तसले थोडे कोंकणी शब्दांक न्ही पॅरलल ना खंयचे भाशेंत. तसो तो भेरे तशी भेरे मन आसता आमगेलें कळ्ळें. तांणी सांगलें तत्काळ मेळटो समर्थान सांगलें जाल्यार तत्काळ कल्ले मेळना तरी तांची कारण मिमांसा तांणी केल्ल्या ती म्हळ्यार दुश्चितपणां हो प्रधान अडथळो आसा. आनी मोक्ष कशी मेळटलो ताजें वर्णन हांणी आतां मार्ग सांगला. तर मागीर दुश्चितपण कशी घालोवचो तर मनुश्याने बंधनाचें कारण समजून घेवंक पयलें. तें कारण कल्लें तर तुगेलोच संकल्प तुगेलोच मनाचे विचार तूं कोणें बांदून घाल न्ही. त्या कारणाचें निर्मुलन केल्लें तरी ताका ताबडतोब तो बंधन मुक्तच आसता. ताका कोणें करका लागना. फक्त गुरू कल जाता तागेल ते संकल्प हटोवंक लागता. तागेल मानसिकता तागेल मनाची दिशा वळोवंक लागता करेक्ट दिकाने. आनी बंधनाचें पयलें कारण हें मानसीक. आमी जन्मोजन्मी अशें आमी गृहीत धरल्या की हांव फक्त जीव आसा आनी कल करचें सगळ्या वारी म्हाकाय जन्म घेवचें आवश्यकच आसा. हांव कशें सुटून वचें हांव बांदिल आसा. हांव जीव आसून मगल हातांतल्यान ही घडलेली पाप पुण्य आसत न्ही ती म्हाका भोगूनच चुकोवंक ती. प्रत्येक जाण म्हणटा प्रारब्ध हें भोगून चुकोवंक लागता. हय प्रारब्ध भोगून चुकया ती पण कशी रडता रडताच न्ही कोण ब्रेवली आनी शेवटी तें अनुसंधान चुकोवचें ना. म्हाका खंय वचचें आसा. हांव जेन्ना अंधेरी देंवच्याक म्हूण रबता म्हाका नेमकें गोत आसा म्हाका खंय वचचें आसा. म्हाका यशोधनांत वचचें आसा. म्हाका रस्तो गोत आसा आनी रस्तो गोतना जाल्यार तर कितें आतां आमी अमेरिकेंत वचुली कसलें गोतना म्हाका रस्तो गोतना कसलें गोतना. पयलीं फंत वचूलता वळी कसलें गोतना. पण थंय म्हगेलो भाव राबता न्यू जर्सी लागीं ताका कळयल्लें आमी येता आसा ती म्हूण. तो न्यूयॉर्क थंय लँड जावचे भितर भायर पडचे भितर ताका एक फोन केलो आमी आयल्यान ती म्हणून. तो थंय वयर गॅलरी राबिलो तांणी आमकां गायड केलें पळय अशें वचा ती करून. आनी ही वॉज व्हेरी मच देर आनी वी वर डेड शुअर दॅट ही वील बी देर. तो विश्वास प्रचंड विश्वास आनी श्रद्धा
सद्गुरूंचेर आमी केन्ना दवरतात वे दवरनात. हां, एक तर मेळचे कश्ट, मेळ्ळ्यार ते गुरू असत म्हूण कळचे कश्ट, कळल्यार तांगेले आदर टिकचे कश्ट, सगळ्यांत आमीच व्हड जावन बसता ती. तेमी तशी आसूं नये. तरी तांणी सांगलें हें बंधन केन्ना चुकता, हें मानसीक असं. आणि आमीच जन्मोजन्मी आमगेलें बंधन करून घेतल्या की आमगेले सगळे भोग आसा ती, भोगका लागता ती अशी तशी. तरी ह्या बंधनांतल्यान मुक्त जावचे खातीर थोडो आमी दान धर्म करता ती असो. तेमी ती मुखाल जन्म पुणे आमकां बरो मेळ्ळो आनी मागीर हांव मुक्त जातलें अशी कल्पना कोर न्हू मनुष्य पुनर्जन्मा दुख्ख विकत घेता खंय, विकत घेता. त्यावेळी मुळान तूं श्री समर्थांगेलें मत हें मुखाल जन्म मनुष्यागेलो मेळटलो अशेंच वे. आमी खात्रीन सांगतात मुखाल जन्मांत आमी पुण्याचे सुख भोगता ती दान धर्माचे म्हूण. हां, पण कल्यावल्यान आमकां मनुष्य जन्म पाप पुण्य समान जाता त्या वेळेर मनुष्य जन्म मेळटा. आनी तें क्वचित जाता, एक्झॅक्ट सेम केन्नाय जायना. आनी मागीर विंगड पशु योनींत पक्षी योनींत ताणें आमकां वचका लागता. हां, आनी खंयी पूण कितले जन्मा नंतर मनुष्य जन्म मेळटा. आनी अशी लॉटरी लागील मनुष्य जन्म जर आमी फुकट घालेलो तावळी ते सांगतात जेन्ना तुमी म्हणटात पळय मुखाल जन्मांत आमी सगळे हें करता ती सुख भोगतलीं त्या खातीर आत्ता कलकल दान करता ती म्हणून तावळी समर्थ तांकां विचारता ती तुका परत मनुष्य देह प्राप्त जाता हें तूं गृहीत धरता, तुका लाज दिसना रे. सरळ त्या जिवाक समर्थ विचारता असो संतापजनक प्रश्न समर्थ विचारता ती. आनी त्या शिष्याक ते म्हणटा तूं आत्महत्यार आस, तूं अनेक जन्म तुका मेळ्ळे, प्रत्येक जन्मान तूं त्या आत्म्यागेल हत्य करता आयला, ताका भायर पडू दिना. त्या मुक्त आत्म्याक तूंच बरी फुटबॉलचो करून तुगेले अंतकरणान दाबून दवरला आनी ताज सकट तूं देहा सांगात भायर पडटा. प्रत्येक म्हणटा संस्कार काडून घेवच्या तुका मनुष्य जन्म दिवचो आनी ताजे अनेक लेयर चोडून संस्काराचे भायर पडटा. तशें कोर न्हू ते आतां मोक्षाच उपाय सांगतात. हां, ते आमी आतां वाचच्या कसले म्हणून आनी तूं थानू वाचच्या. हो दशक 8वो आणि समास 7. श्रीराम मागा श्रोतयांचा पक्ष, किता दिवसा होतो मोक्ष, तेची कथा श्रोते दक्ष होऊन ऐका. मोक्षास कैसे जाणावे, मोक्ष कोणास म्हणावे. हां, मोक्ष म्हळ्यार कल्ले हें सुद्दां आमकां गोतना. सगळे जाण म्हणटात म्हणून आमी म्हणटा ती की कितले दिसांत मोक्ष मेळटलो. मोक्ष म्हळ्यार कल्ले म्हणून गोतस वे. मोहाचो क्षय जावंका. मोह केन्ना आसता आमकां, आमी जिवंत आसतना आसता. तर ते मोहाचो क्षय केन्ना जावंका, आमी देहांत आसतना जावंका न्हय. मोर वचना पूण देहच आसना, वय की न्ही. तावळी मोक्ष मेळून उपयोग केलो, मोक्ष म्हळ्यार मोहाचो क्षय जावन उपयोग केलो. तावळी जायना, बदलच्या जायना तेन्ना. तरी ते सांगता ती कथा तेची कथा श्रोते दक्ष होऊन ऐका की किता दिवसा होतो मोक्ष. आता मोक्षास कैसे जाणावे, मोक्ष कोणास म्हणावे, संत संगे पावावे मोक्षास कैसे. तरी बद्ध म्हणजे बांधिला, मोक्षाची उपराट केले. मोक्ष म्हळ्यार मुक्त, मुक्त म्हळ्यार कले ताका कोणें बांदून घालनी असो मोकळोची, खंय वचूं शकता, खंय धांवचे शकता कले, ताका कले बंधन ना तो. आनी दुसरो ताजे विरुद्ध कले बंधन आशिल्लो. बद्ध म्हणजे बांधला आणि मोक्ष म्हणजे मोकळा झाला. तो संत संगे कैसा लाधला तेही ऐका आता. श्रीराम प्राणी संकल्पे बांधला, जीवपणे बद्ध झाला, तो विवेके मुक्त केला साधुजनी. कशी आता एक हेच कितले फंतां तांणी सद्गुरूंनी आमकां सांगलें की तूं स्वतंत्रच आस, तूं मुक्तच आस. तरी ते आमी स्वताक आमकां कळनाची. ताजे खातीर आमगेले गुरूंक इतले पाप दिसता आमगेले की ते आमकां सोण घालनात. ते कितले मनाची अवस्था वायट आशिल्ली तर एक पण गुरूंक शरण गेले न्ही आमी चेरड जावंका. हां, आमी शी करा ती सू करा ती तांगेले आंगारी एज अर्भक म्हूण जावन ते आमकां स्वच्छ करता ती. बुरशी जाल्यार स्वच्छ न्हाणयता ती, करता ती, स्वच्छ कपडे घालतात मनाचेर आनी सांगतात बाळा हां त्या बाजून वचूं नाका. आनी गोमटी खेळणी दितात आमकां, सगूण पूज करी, जप करी, ध्यान करी, नाम घे. हां, आपणाल त्या नामान शक्ती दित तुका. मग प्रवचन आयक. हां, आनी तुगेली बुद्धी देवान दिल्या ती वापरी
आणि ते सांगील वर तशी वाग प्रत्येक वाक्य मग जगच प्रयत्न करी आणि त्यामी ती तुगल हो संकल्पच पळ्या की मग कोणकी बांधून घाल्या हे एक पण खंडण जाऊ का तुक कोणे बांधनी त्या उंटा गेल काणी गोतच नव्हे 2 उंटा गेल लास्ट टाइम मस्त पण सांगल्या ती काणी परत जर कोणाक लक्ष ना जाल्यार ऐकूनच्या मेळणी जाल्यार म्हणून सांगता एकलो 2 उंट घेवन वाळवंटान तू खंय की वताले एक गांवांतल्यान दुसऱ्या गांवांत हां रात्री जाली म्हणून एकडे राबलो एक झाड आशिल्लें थंय हां त्या झाडा थंय 2 उंटाक ताणें दवरले आणि एक उंटाक ताले एक रस्सी आशिल्ली ताणें त्या एक उंटाक बांदले दुसरे उंटाक बांदू वतना रस्सी कमी पडली राजू कमी पडलो तो बांदतल कशी तो चिंत लागली ताका त्या उंटान धांवन उचल्या कल करचें तर थंय एक साधू बशिल्लो आशिल्लो झाडा मुळाक 2 झाड आशिल्ले एक झाडा मुळान तूं साधू बशिल्लो आशिल्लो ताणें ताका आपयलें आनी म्हणाल की तुका चिंत लागल्या म्हणून तर तो म्हणालो नाही हो उंटच की ना तरी ताक बांदूक म्हणल्यार कली दवरिना तुगल्या आसवे तर तो म्हणा मल्ल्या नाची कळ्ळें म्हळ्यार हांव केन्ना स्वताकय बांदून घेना आनी हांव दुसऱ्यांकय बांदना तेणें मल्ल्याक रस्सी ना जाल्यार आपण एक आयडिया सांगूया न्हय ताणें धांवन गेले ना धांवंक वचना तो तूं अशी करी की ताका बांदील वर एक्शन करी हातान दोरी घेवन आनी झाडां सुटलू फिर आनी ताका बांदील वर करी म्हूण सांगलें म्हळ्यार तो धांवंक वचना कळ्ळें म्हळ्यार तागल संकल्पान तूं तो बांदील वता ताका दिसता आपणाक मालकान बांदून घाल्या म्हणून तो धांवन वचूंक शकना तागल मन कंडिशन जाता तशी आनी तूं आराम न्हीद घे म्हूण सकाळ उठावन पळयल्यार खरेंच 2 उंट आराम बसले ती बांदिलो आनी बांदना तिलो दोगय बसले ती ताळ हान्य कल केलें ते बांदिला गेल बंधन काडलें दोरी तो थट्ट करून उबरलो आनी हो उठ्ठानाची उठ्ठा म्हळ्यार तूं कोणें बांदनी तूं उठ्ठा म्हळ्यार तो उठोवच्याक तयार ना तो ते साधून परत आपयलें तो म्हणालो अरे तूं ताका काल्पनीक का जायना ताका बांदून घालें न्हय तूं आतां काल्पनीक फटीफटीची पण अशी उलटी फिर आनी ताका बांदील सोडयल म्हूण करी मागीर आनी म्हणात उठ्ठा म्हूण तो उठायत पळय म्हूण तशी करना फुडें तो उठयलो तशें आमगे मनुश्य जिवागल जालें आमी नुस्तें जीव सती म्हणून ह्या संकल्पनेन बांदून घेतल्या आमी अमर आत्म सती आमी मोकळेच सती हें आमकां कळना तवळी ताणें सांगलें प्राणी संकल्पे बांदला हांव फक्त जीव आस आमी खरे शिवरूप आसत आमीच आत्मा अमर आत्मा आमीच परमेश्वर आसती जाल्यार आमी संकल्पान म्हाका कोणकी बांदून घाल्या म्हण आमीच आमकां बांदून घेता ती मुखाल जन्मांत आमी हें करतली तें करतली पुनर्जन्माचें आमी विकत घेता दुख्ख जीवपणे बद्ध जाला तो विवेके मुक्त केला साधूजांनी संतांनी कल केले की विवेकाने पण विचार करी तुका कोणें बांदनी हां म्हणून ताका मुक्त केलें मी जीव ऐसा संकल्प दृढ धरिता गेले कल्प कितले वर्ष गेली हजारो वर्ष तू हान तू लोंबकळत आस ते हान तू खंयचे जन्म मरणाच पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम के उपराटी टांगतात ते आणि परत परत जन्म घेता असं इत्याक तरी हांव जीव असं हो तुगल मनात गट्टी बसल्या अरे तू जीव ना तू शिवस्वरूप अस हां पण तू जीव असे दृढ धरिता गेले कल्प तेणे प्राणी झाला अल्प देहबुद्धीचा हांग देहबुद्धी म्हळ्यार देह म्हळ्यार हो तो देहांत आशिल आत्मा म्हणून कळनाच ताका हांव जीव अस मी जीव मज बंधन मज आहे जन्म मरण केल्या कर्माचे फळ आपण भोगीना आता अश म्हणटा तो आणि कल्लें पापाचे फळ ते दुःख आणि पुण्याचे फळ ते सुख पाप पुण्य आवश्यक भोगणे लागे तो भो बुधवंतू कळवे तो सांगता पाप पुण्य भोगणे सुटेना हां पाप पुण्य आवश्यक भोगणे लागे पाप पुण्य भोगणे सुटेना आणि गर्भवासही तुटेना ऐशी जयाची कल्पना दृढ झाली हो कल्पनेन तू बांधला ताका तो इत्तीत केल्या उठावच्या शक्कना फिजिकली तो उठावच्या शक्कना म्हणजे ताका परत परत जन्म घेवच्या हक्क लागता ती जोपर्यंत तागल हे मनाचे बांधले पण वचना न्ही तोपर्यंत ताका तो बद्धची तया नाव बांधला जीवपणे बद्ध झाला जैसा स्वये बांधोन कोसला मृत्यू पावे कोसला म्हळ्यार हा जे रेशमा कीड असतात न्ही त्या स्वता भोवती रेशीम म्हळ्यार शेवटी कल्लें त्या किड्यांक गेल्या अंगांत थावन एक तंतू येता ते स्वता भोवती फिरावन 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 ताजे कोश निर्माण करतात आणि भितरी तो कीड असता
ताका दिसता म्हाका हें बंधन फुटून येवचें जायना अशी ताका दिसता. त्यांनी ती शेवटी ते वाडून वाडून मस्त व्हड जायना पळय ते पाप ते सगळे कोश काडून हुन उदकांत घालता ती अक्षरशः. तर तो जीव मोरून वता तातूंत. वेरे दुसरी कडेन एक सुरवंट तोवय तशी कोश निर्माण करता जाल्यार तागेले ते मदर सुरवंटस न्ही फुलपाखरू किंवा भ्रमर कीटक न्याय म्हणटा ती. तो कीटक थंय भितर आसता कोशांत. तर तो भ्रमर गू 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 करून तूं मुक्तस पळय तूं कोणें बांदनी भायर यो तुका पाक आसा ती पंख आसा तुका तुजो पंख दिले देवाने कर विहार सामर्थ्याने दरी डोंगर हिरवी राने जा ओलांडून या सरिता सागर. अरे कितलं गोमटी पाक दिल्या ती यो तूं फुलपाखरू आस म्हूण सांगून तो भ्रमर जेन्ना हें करता तागेल मनाचे बंद सुटतात आनी ताका पाक फुटता ती आनी तो कोश पिंजून भायर पडटा तें फुलपाखरू हांगा. जाल्यार कोसला म्हळ्यार कळ्ळें जे हाजे खंयचे सिल्काचे वर्म्स आसता ती सिल्क वर्म्स म्हणटा ती तेवे तशीच कोश पण ते भायर पडू शकना ती कळ्ळें. म्हळ्यार तांकां गुरू मेळना. स्वार्थी लोक मात्र आसता ती तांकां त्या कोशांतले हाका मारून आमकां सिल्क केन्ना मेळटा म्हूण ते मेले की हगूर ते सिल्का धागे उगडटा ती आनी सिल्क भोव म्हारग तशी विकून ते पयस करता ती. जाल्यार जीव गेले मग फुकट अशी कितली येवन आमी ह्या संकल्पाने दृढ संकल्प की हांव जीवच आसा म्हाका बांदिल्लो आसा संकल्पान स्वताक बांदून घेवन आमी जन्म मरणाच्या फेऱ्यान तूं शिरकल्यान ती केन्ना अशी कोसल जाता तेमी. आनी जसा स्वये बांधोन कोसला मृत्यू पावे तैसा प्राणी तो अज्ञान नेणे भगवंताचे ज्ञान म्हणे माझे जन्म मरण सुटेची ना. तर तावळ तक्कल दिसता यो जन्म मरण सुटच्या कल करची बा गेल जन्मांत कले कर न्ही आता काही दान करू पुढल्या जन्मास आधारू तेणे सुखरूप संसारू होईल माझा. म्हळ्यार मुखाल जन्मांत तूं सुखरूप संसार करतलो म्हूण म्हणटा. पूर्वी दान नाही केले म्हणून दरिद्र प्राप्त झाले आता तरी काय केले पाहिजे की म्हूण तो दान कशें करता म्हणून दिले वस्त्र जुने आणीक एक ताम्र नाणे. त्या काळात पयस आशिल्लो ते वट्ट सो आशिल्ले एक पयस आसता ताम्र नाणे तांब्याचे म्हणे आता कोटी गुणे पावेन पुढे. एक मिनिट म्हणे आता कोटी गुणे पावेन पुढे कुशावर्ती कुरुक्षेत्री महिमा ऐकून दान करी. आणि खंय कुरुक्षेत्रांत वचलो कुशावर्तांत वचलो देवळांत वचलो दान पेटी आसता त्या देवळांत तरी एक देवळ हांव पळयलें पयले सूर जातना अगदी बरें आशिल्ली वायब्रेशन्स जाल्यार ते निर्मित चैतन्य खंय निर्मित चैतन्य आसता की थंय तशीची वायब्रेशन टिकोवंक जाल्यार स्वार्थी नाते निस्वार्थी लोकांनी येवन तें चलोवंक हांगा खंय जाल्यार इतलें कमर्शलायज जालेली आसता ती. हांव आतां नांव घेना नांव घेवच्या म्हणलें कोटी कोटी रुपये कुसून पडल्या ती जाल्यार तांकां दिसना लोकांक दान करता म्हणून. देवाचेर हार घाल्लेले तेच काडटात आनी तेच भायर व्हरून विकू दवरलेले आसतात परत. तशी दान पेटीन कितले पयशे घालता ती फुकट ताची कल करतात कोणाकय पत्त ना. कुशावर्ती कुरुक्षेत्री महिमा ऐकोन दान करी आशा धरी अभ्यंतरी कोटी गुणांची. आमी दान कितें करता ती 101 रुपये 500 रुपये आनी आमकां कोटी कोटी मिळका म्हणून आमी हें करतात. रुका आडका दान केला अतितास तुकडा घातला. अतीत म्हळ्यार अतिथी अभ्यागत ती पळय नासतना जो येता खंय ताका अतिथी म्हणटात. अतिथी म्हळ्यार खंय पाहुणो अचानक आयलो ताका तुकडा घातला म्हळ्यार आपणालेंतली जे वर्त पळय करपलें शीत थोडें मुळाचें करपलेली दाळी अशी यो रे जेवन वच म्हणे माझा ढीग झाला कोटी तुकड्यांचा. हांव आतां ते अतिथाक तुकडो घालेल न्ही ती मुखार जन्मा म्हाका कोटी तुकडे मेळटले म्हूण तसले म्हळ्यार आमी अतिथी म्हूण भीक मागपाक लागता. तो मी खाईन पुढील ये जन्मी ऐसे कल्पी अंतर्यामी वासना गुंगला जन्मकर्मी प्राणियांची. आता मी जे देईन पुढले जन्मी पावेन ऐसे कल्पी तो अज्ञान बद्ध जाणावा. तो बद्ध तागल कल्पनेन तू तो हें करता. बहुता जन्माचे अंती होय नरदेहाची प्राप्ती येथे न होता ज्ञाने सद्गती गर्भवास चुके ना श्रीराम.
गर्भवास नरदेही घडे ऐसे हे सर्वथा न घडे. केन्नाय जायना गर्भवास नरदेहांतून जातल म्हणून. अकस्मात भोगणे पडे पुन्हा नीच योनी श्रीराम ऐसा निश्चयो शास्त्रांतरी बहुती केला बहुता परी. नरदेह संसारी परम दुर्लभ असे. नरदेह हो एकदम घबाड काही लॉटरी लागील बरी जाल्यार तो दुर्लभ. हां पाप पुण्य समता घडे. ज्यान पाप आणि पुण्य एक लेख जाता तरीच नरदेह जोडे. येरवी हा जन्म न घडे हे व्यासवचन भागवती. नरदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुनानुभवाब्धिम न तरे स आत्महा. अथांगा श्लोकाचं अर्थ त्यांनी हे दिल्या की हो नरदेह पहिलं म्हळ्यार सुलभ असं तशी सुदुर्लभ सुद्धा असं. प्लवम म्हळ्यार सुकाणू आमगेल हातान तसं. जाल्यार गुरु हो कर्णधार असं तो तागल हातान तांणी तो सुकाण दिवंका. आणि गुरु कृपे देवाल कृपेचे वार असं ताज्याने तो गुरु ती बोट चलोवन आमकां घेवन वता. तरी तसलो हाजो फायदो कोणे घेयनी गुरुल्या संपर्क दवरली तरी तो आत्महत्यारा म्हूण तांणी सांगलें. गुरु कर्णधारी स्वयंभ सुख पाववी. नरदेह दुर्लभ अल्पसंकल्पाचा लाभ कले पण अल्पसंकल्प केला मी मुखार जन्माक एक तुकडो दिल्यार आमकां कोटी तुकडे मेळटले असले सगळे अशें केन्ना मेळना. ही अंधश्रद्धा. तीची श्रद्धा आमी गुरूंचेर दवराती. भले अंधश्रद्धा पण श्रद्धा दवराती विश्वास दवराती स्वत्याल प्रज्ञ वापराती बुद्धी वापराती आणि बुधवण जायती. तर गुरु कर्णधारी स्वयंभ सुख पाववी. अथांगा गुरु कर्णधारी म्हळ्यार कशी असता तरी एक दृष्टांत म्हणून सांगता तर कशी व्हरता ती तावळ आमगेल भंयच वता. कशी भंय वता. एक मिलिटरी ऑफिसर आशिल्लो तो एकदम तर ताका मस्त पयशे मेळ्ळे रिटायर जाताना सुमार मेळ्ळे. रिटायर जालो. रिटायर जायना पण तो तांकल केलें हाक घेवन वचलो कोणाक बायले घेवन चिके खंय पण भोवून येवया मस्त दिवस खंय वचूं जाय न्ही म्हणून वचलो. वचूल आनी हॉट कॅबिनान तूं बोटीने क्रूज जॉईन केलें तांणी सगळे कडेन भोंवडान हाडचें आणि रात्री न्हिदल तावळी कॅबिनान न्हिदले दोग जाणें. ही बोट वादळ इतलें भयानक वादळ आयलें ती बोट अशी 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 हालता डेक्कार थंय उद्दा येवचें लागलें. बोट भयंकर हालता. ह्या हो बापडो एक तर प्राय जालेली त्या बायले न्हीद पडना तो मात्यार थंय पांगरोंगे न्हिदला आराम ताका कसलें भंय याची ना. ती ताका हल्लोन हल्लोन जागी करता उठ्ठा उठ्ठा कसलें जालें म्हणटा. आनी तो मिलिटरीच मनुश्य न्ही ताका एकदम कोप येता म्हाका न्हिदोवचें सुद्दां ना खरें म्हाका जागेलें. अरे पळय कसलें वादळ चल्ल्या म्हणून आनी ताका म्हाका कोप आयला आतां तुका मारून घालता म्हणटा. ताल्ले एक पिस्तूल आसता काण अशी अशी कानाले धरता तिगल्या तरी ती शांत. तुका भंय दिसना हांव आतां मारून घाल तुका म्हणाल. अरे तू मगल सांगात इतले बरं संसार केला तुगल म्हजेर इतली प्रीत येस म्हण हांगा घेवन आयला हनीमुनाकशें आनी तूं आतां म्हाका कशें मारतलो. म्हाका तुगल भंय दिसना तूं मगलोच न्हय. म्हणाल आतां कळ्ळें. तशी हा मिलिटरींतलो मनुश्य कितले फनता खंयच्यान गोळी येताल्यो मगल आंगारी कितले फन म्हाका खांद्या चाटून गेल्यो हें केलो जाल्यार हृदयान घुसल्यार मोरमत आशिल्लो किंवा माथ्यांत घुसल्यार आपण मोरमत आशिल्लो जाल्यार देवान आपणा जिवंत दवरलें. तर तान्ने जर असले भयानक युद्धांत आपणा तान दवरले तरी ताका हे वादळ शमोवची तितली ताकद नावे आपणा वांचोवची आमकां दोग जाणांकय डेफिनेटली आस. जशी तूं म्हणटा की हांव तुगलोवची म्हणून तूं कशी मारतलो तशी देव मगल तारणहार आस तर तो म्हाका कशी मारतलो. हो विश्वास हो विश्वास. गुरु कर्णधारी स्वयंभ सुख पावली. देव अनुकूल नवे जया स्वये पापी तो प्राणिया. भवाब्धी न तरवेतया आत्महत्यारा बोलीजे. ज्ञानेविण प्राणी आसी जन्म मृत्यू लक्ष 84 तितुक्या आत्महत्या त्यासी म्हणून आत्महत्यारा. अरे त्या प्राण्यांक तांकां ज्ञान ना जाल्यार तांकां दिसता मनुश्याक जन्म मेळटलो आनी त्या वेळार आपण सुख उपभोगतलो तशी मेळना मेळना तशी कळ्ळें. त्यामित्त म्हणटा ती तूं आत्महत्या करतस तुगल इप्सी तू जीव नाही तू शिवच तू ते आत्म्याक. मस्त जाण म्हणटा ती कोणे मेल की
त्या मृतात्म्याला शांती मिळू दे म्हणून. एक तर आत्मकेने मृत जायना तर अमृतची अमृत हां हे शाश्वत आत्मा चिरंजीव तक आणि ताका शांती मेळो म्हणून. आत्म शांतच असता. तुमगेल कोशा भितर सुद्धा शांत आनंद स्वरूप आत्माच असता. तुम्ही ताका भायर पडू दिना तो तक्रार सुद्धा करना. परत परत जन्म घेता. तो वाट पळयता केन्ना म्हाका फ्री करता ती म्हणून. हां तशी तर तोपर्यंत आम्ही मात्र आमच्या संकल्पाने आम्ही आत्महत्या करून घेतात ती म्हणजे परत परत जन्म येतात. नरदेही ज्ञाने विण कदा न चुके जन्म मरण भोगणे लागे दारुण नाना नीच योनी. मनुष्या जन्म सुद्धा मेळना म्हळ्यार खंयच मेळटा. रीस म्हळ्यार अस्वल, मरकट, श्वान, सुकर, डुक्कर, अश्व, वृषभ, म्हैसा, खर खर म्हळ्यार गाड्डव, काक, कुरकुट, जंबूक, मार्जर, सरड, बेडूक, मक्षिका इत्यादिक नीच योनी ज्ञान नसता भोगणे जनी. आणि आशाधरी मूर्ख प्राणी पुढील या जन्माची हा नरदेह पडता तोच पाविजे मागुता. ऐसा विश्वास धरिता लाज नाही. समर्थ विचार लाज ना रे तुका. कोण पुण्याचा संग्रह हो जे पुन्हा पाविजे नरदेहो. त्या अतिथी कलेपणी दिल्ले कलेपणी वाईट जालेली भाजी आम्ही सर्वंटाल्या घाली आणि तिने होऊन उडयली असले दान आम्ही करता ती कसले तुका पुण्या संग्रह असं. तू कले नाम घेतल्या की कल केल्या तू गुरूंचेर विश्वास दवरला तांकां शरण आयला कल केल्या तुवें म्हणून तू परत नरदेह मेळटलो. दुराशा धरिली पाहो पुढील या जन्माची. ऐसे मूर्ख अज्ञानजन केले संकल्पे बंधन. शत्रू आपणासी आपण होऊन ठेवला. हांग गीतेंत श्लोक त्यांनी सांगला आत्मा एव ही आत्मनो बंधू आत्मा एव रिपु आत्मन. आत्माची स्वतःगले आत्मन हा बंधू आणि आत्मा स्वतःगलो शत्रू असता. ऐसे संकल्पाचे बंधन कशिवता संत संगे तुटे जाण. ऐक तयाचे लक्षण सांगिजेल. हांगा आम्ही राबया 30 ओवे जाल्या ती कल्या म्हळ्यार नंतर आणि मस्त असं. तर हांगा आमी राबया कल्या 5 पंचभूतां शरीर कशी जाल्ले हें जालें तें सगळें सुमार आसत तें आतां जायच ना. तर आमी हांगा राबया संत संगे तुटे जाण ऐकतयाचे लक्षण सांगिजे. संकल्पाचे बंधन कशी सुट्टले हां म्हळ्यार गुरू कशी आमकां आमगेल मनाची दिश वळयता ती तें आमी पळया मुखाल पंथा हें गोमटें आसा. हांगा आमी राबया आजी टायम जातस. तरी समर्थ सांगता ती देवा तांकां बुद्धी दी सद्गुरू शरण वची. कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया. आणि कशी कल्याण करी. तळमळ तळमळ होतची आहे अशी आत्महत्या रे लोकांक पळोवन समर्थांगेल जिवाक तळमळ जाता कळवळ येता तांगेलो. तरी आपणा मी ती सुद्दां जायना. देवा हे रामराया तुमगो सद्गुरू तरी तू हे जन हाती धरी दयाळा कल्याण करी. अपराधी जन चुकतची गेले वय चुकले ते पाप तांकां कळना अज्ञानी आसत ते. सान्न चेडवशी सान्न चेडवांक लेक कळना वाटेल ते चूक करता ती आणि धांवन वता ती घरान थांबून तांकां बांदून दवरचें कोणें तांकां सावरचें कोणें देवा. अपराधी जन चुकतची गेले तुझा तुची सावरी दयाळा कल्याण करी. कठीण त्यावरी कठीण झाले आता न दिसे उरी दयाळा कल्याण करी. कोठे जावे काय करावे आरंभिली बोहरी. दास म्हणे आम्ही केले पावलो दयेसी नाही सरी दयाळा कल्याण करी. कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी
जनहित विवरी, जनहित विवरी, कल्याण करी राम राया. तरी हे कल्याण मागणे रामा तुझं कल्याण म्हणून दर पंत समर्थ श्री रामराया लागी आमची खातीर कल्याण मागतात. कल्याण करी, कल्याण करी. कितले तांगेल कृपा आणि कितले हें आम्ही ताजो फायदो घेवंका आणि त्या आम्ही स्वतागल आत्महत्या कोण घेवची करची ना. आता 30 सुमार श्लोक जाल्ले आयचे हाजे आणि तितलेच आसत 30 सुमार आसत त्या मुखालपण पर करूया आमी. म्हळ्यार हें समक कळका हें संकल्पाचे बंधन म्हळ्यार कल्लें. हें संत संगे तुटे जाण ऐकतयाचे लक्षण सांगी जे लख. हें 5 भुतां शरीर म्हळ्यार कल्लें. हें सगळें तत्व म्हळ्यार कल्लें. त्या तत्वांत मुख्य तत्व इतलें तत्वांच गलबल जाला ताजी भानगडें पळोवनाका ती म्हणटा ती समर्थ. फक्त 2 लक्षांत दवरा ती. एक परमात्मा आणि मूळ माया आणि दुसरें कळ्ळें देहभाव आणि आत्मभाव. बस तितलेंच फक्त लक्षांत दवरा. आत्मा आणि माया, माया हे लक्षांत दवरा तिने. तशी आता हे कीर्तन विवेचन दासबोधाचे विवेचन पुष्प आम्ही त्या श्रीरामरायाला आणि समर्थांगल्या पायार घालया, चरणांचेर घालया आणि तांचे चरण रज आम्ही अशी माथ्या लावून घेवया. हांगा श्रीराम असं पळया ती तान्ने सगळं घडोवन हाडचें. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः. अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. आज ही मडी म्हणपाची 97th बर्थडे असो. तिचे खातीर रामरायाला प्रार्थना करून घेवया की ती उत्तरोत्तर सगळ्यांक दिवची तितले आनी तितल्या भोवन दी वांटूक दी. हां आणि तिका ह्याच जन्मात तृप्त जावन मुक्त जावंका. ती तृप्तच आसा तशी तृप्त बरो कायम प्रत्येक क्षण तिला शी शूड बी इन ब्लिस. ही आमी देवाल्या मागणी करूया आणि कल्याण करी रामराया. समर्थांगेलीच मागणी आम्ही सगळ्यांना कल्याण कर देवा म्हणून हांगा वाणीक विश्राम दिवया. नमस्कार.